मडगावच्या नव्या स्विमिंग पुलाची अवती काय झाल्या. उदकाचो रंग बदलला, उदक दाटला, उदकाचो दर्जो फाटल्या 3 सप्तकात खूपच इबाडला. देखून तो सध्या बंद दवरचो पडला. पण मडगावचो आमदार दिगंबर कामतीन ताचें काम करून 4 दिसां भितर तो सुरू करपाचें उतरय दिलां. मडगावच्या नव्या स्विमिंग पुलाचें उदक बुरशें जालां. चेंजिंग रूमात टायल्स मोडून पडल्यात, शॉवर चलनात. हाका बाबत जाल्लो फिल्टरेशन प्लांट जबाबदार आशिल्ल्याचो दुबाव लोक उक्तायतात. पळयात पुराय बातमी. जे सुमार त्यांची कंप्लेन आसा ते उदक आज हांवें सकाळीं म्हाका कोणें ऑफिशियली फोन करून कोणेंच सांगूना. आज सकाळीं हांवें पेपराचेर बातमी वाचली स्विमींग पुलाचें उदक दाट जालां, सारकें ना. पूण हांवें तांकां फोन केला जाल्यार तांणी म्हाका सांगलें की कितें तरी तांचो पार्ट कितें नवो प्लांट तो न्ही. नवो प्लांट म्हणटकीर मेंटेनन्स आसा सगळें आहा ताका. ताणें सांगलें की 4 दिसां भितर ते रेक्टिफाय करता आनी इट वील स्टार्ट अगेन म्हणून. हांव येवपी न्ही हांगा, हांव अजून येवपा लागूना. अदरवायज हांव सकाळ फुडें हांगा येता. चेंजिंग रूमाचे टायल्स बी केला ते सगळें ना, तो एस्टिमेट सेपरेट केला, ऑलरेडी केला. ते सगळें वयर कवर करपाचें आसा, तो सेपरेट एस्टिमेट केला. पण मिनिमम कितें जाय तें तांकां हांवें सांगलां रिपेर करून घेवं. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकर, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी.